मोन्सिन्योर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा शिरवांचो विगार आनी शिरवां वारडेचो विगार वार आमकां भोव मोग आसो आपली गवळीक दिक्षा घेवच्या ह्या संदर्भात कालकड वारड्याच्या देवपर्जेच्या नांवान हांव तांकां बरें मागतां. मोन्सिन्योर लेस्ली क्लिफर्ड एक खालतो बळो आनी तांणी काडिल्लो ध्येय जावन आसा बळ्या आनी कालत्या काळजाचो. हें एका गवळ्याक गरज आसची कृपा देवाची. माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 22 वळ 14 म्हणटा, सोबारांक आपयलां पूण विसलां थोड्यांक मात. हे खंडीत जावन दोतोर लेस्ली डिसोजाक फावो जाता. आपयल्या सोबार जाणांक तांकां आमच्या उडपी दियेसुचो गवळी जावन पापा साहेबान ताका नेमाक केला. तशेंच जेरेमियाच्या पवित्र ग्रंथांत आमी आयकतात हांव अध्याय 1 वळ 5, आवयचे कुसवांत आसतना तुका हांवें विसलो, तुवें जल्मोवच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केलो, राष्ट्रा खातीर एक प्रवादी जावच्या खातीर. खंडीत जावन एक प्रवादी जावन आमच्या उडपी दियेसुच्या आपल्या शेळयांची जतन करूंक एक फावो तसलो गवळी आमकां लाभला. गवळीकपणाचो जायतो अनुभव आसा. दियेसुच्या व्हडल्या फ्रिगजनीक जावं पुरो म्हज्या माय फ्रिगजन पांगळांत अपूर्वेची सेवा ताणें केल्या. माउंट रोझरीन वर्ती सेवा ताणें दिल्या आनी शिरवांत जायते नांवाल ताणें घडलां. असल्या एका कालत्या बळ्या याजकाक देवान आनी विशेश तरान पवित्र सभेच्या सर बऱ्यापणा खातीर आनी आमच्या दियेसुच्या बऱ्यापणा खातीर तांकां विसलां आसता येवच्या 20 तारीखेर गवळीक दिक्षा घेवच्या ह्या संदर्भात आमी ताका बरें मागता. उडपी दियेसुच्या सर लोकांचो सहकार मेळों दी आनी जायतीं वर्सां वावर करून जायेसची कुडीची भलायकी मतीचें समाधान आत्म्याची घटाय ताका लाबोवन दी म्हण मागून बरें मागता. लांब जियो मोन्सिन्योर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा.